नवरात्रा निमतान वास्को मांगूर हिलावेल्या महालक्ष्मी अंबाबाई देवळात कड्डणाची रुजवण घालतात। 9 तरेचे कड्डण रुजवणा खातीर वापरतात। देवीच्या गर्भकुडीत रुजवण घालतात आणि ताचेर हळदीचें उदक घालतात। दसऱ्या दिसा रुजवण बायलांक मळपा खातीर दितात। पळयात वास्कोचे महालक्ष्मीक वास्कोकारांची रुजवण। 9 प्रकारचे धान्य या ठिकाणी रुजवण घातलेले, रोज त्यांना हळदीचं पाणी घातलं जातं आणि रोज एक एक माळ त्या ठिकाणी वाहिली जाते। तसंच दसऱ्याच्या दिवशी इथं कार्यक्रम असतो। पूर्वी असं म्हणतात की पुराणामध्ये वर्णन आहे, वनामध्ये ज्यावेळी पांडव गेले त्यावेळी त्यांनी शस्त्र शमीच्या झाडावर ठेवली आणि नंतर दसऱ्याच्या दिवशी ती काढून घेतली आणि नंतर गंधर्वाबरोबर युद्ध करताना ती शस्त्र काढून घेऊन गंधर्वाबरोबर युद्ध करून गंधर्वांना पराजित केलेलं आहे आणि असा हा दसऱ्याचा सण सुद्धा साजरा केला जातो। हे दसऱ्याचं महत्त्व आहे। प्रत्येक ठिकाणी नाना प्रकारे या ठिकाणी संपूर्ण गोव्यामध्ये सुद्धा या नवरात्राचा आणि घटस्थापनेचा तसाच दसऱ्याचा कार्यक्रम साजरा केला जातो। ती 9 धान्य जे आहेत ते शेतकरी लोक आपल्या त्या काय म्हणतात ते रुजवणात घालतात आणि नंतर आता पाऊस संपल्यानंतर त्या प्रत्येक धान्यापासून म्हणजे काय बियाणापासून ते धान्य तयार होऊन नंतर त्या शेतकऱ्यांना सुद्धा त्याचा फायदा होतो। याकरता हे रुजवण या ठिकाणी घातलं जातं। मुखेल बुद्धिबळ सर्तींनी मास्टर रिया सावंत बरी कामगिरी करत सेगीत पदकां जिखत आसा। हालींच चेन्नय जाल्ल्या अंडर-13 राष्ट्रीय बुद्धिबळ सर्तीत जिनोच्या ह्या ब्रँड एम्बेसेडराक रुप्या पदक मेळ्ळां। आता रिया स्लोवेनियात जावपी संवसारीक युवा बुद्धिबळ सर्तीत भारताचें प्रतिनिधित्व करतले। टोर्नामेंटाक लागून कितें प्रिपरेशन केल्लें? अशें वायटान ब्लॅकान न्यू थोडी ओपनिंग्स आनी अशें फक्त एशियन सिलेक्ट जावंक जाय आसलें नेक्स्ट इयर। एम कितें आसलो तुजो? म्हाका नेक्स्ट इयर एशियन सिलेक्ट जावंक जाय आसलें, एशियन वर्ल्ड। म्हाका फर्स्ट 3 येवंक जाय आसलें आनी फर्स्ट थोडे मदीं डावन जाल्ले पण मे लास्ट 3 राउंड जिखले आनी सेकेंड। एक्चुअली आता वर्ल्डाक ते वयता नोव्हेंबरान स्लोवेनिया। प्रिपेरेशन अशें करपाक आतां टायम ना, कित्याक आतां फुडलो टुर्नामेंट आहा ताका 10-11 दिसाचो विशाखापट्टनम आनी तेज्या उपरांत येवन आमी रोखडीच 2 दिसांनी स्लोवेनिया वयतली। प्रिपेरेशन कितें जाता तें फक्त टुर्नामेंट प्रॅक्टीस अशीच जातली आनी अशें मेजर अशें प्रिपेरेशन टफ शेड्यूल आहा ताका लागून ताका टायम असो घरा कडेन प्रिपेरेशन करपाक ना। जे कितें गेमींग एक्सपिरियन्स येतलो तेजेरूच आतां वर्ल्डाक खेळटले ते। सध्या नवरात्रां चलतात। गोंयची पारंपारीक नवरात्रां म्हळ्यार देवळांतल्यो मखर आरती। नवरात्रांच्या व्हिडिओ माळेंत आमी तुमकां दाखयता गोंयच्या देवळांचे मखरोत्सव। आज पळयात मंगेशी देव मंगेशाचो आनी बोरयेच्या देवी नवदुर्गेचो मखरोत्सव। दर दिसा रातचे 7 आनी 10:30 वरांचेर प्रुडंटाचेर गोंयच्या फामाद देवळांतल्यो मखर आरती तुमकां पळोवंक मेळटात। तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट
वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराची हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Go ahead, celebrate with Monjani's